येवकार हांव श्वेता गांवकर सुरवेक हेडलायन्स। आयचे चडावत तापमान उरतले 30 डिग्रीच्या लागसार। कांय कडेन वत जाल्यार कांय वाठारांनी शिवरतलो पावस। कोलकाताचो अमित सिंग भारत भोंवडेर। गोंयांत नावेलकारांनी दिलो येवकार। माती वाटोवपाची दीत भोंवता संदेश। सोडो हायवेचेर घालात स्पीड ब्रेकर। विद्यार्थ्यांचो जीव धोक्यांत। मागला वास्कोच्या थळाव्यांनी। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। भुये विशीं मोग आशिल्ले लोक भारतभर पळोवपाक मेळटात। कांय लोक आपुणूय कांय तत्वां सांबाळटात, जाल्यार हेरांनी ती सांबाळची अशें तांकां दिसता। विचार पातळावपा खातीर ते देश भोंवडी काडटात। माती वाचयात असो संदेश दिवपा खातीर कोलकाताचो 18 वर्सां पिरायेचो अमित सिंग सायकली वयल्यान गोंयांत पावला। नावेलकारांनी ताका हुनहुनीत येवकार दिलो। कोलकाताचो अमित सिंग सध्या भारत भोंवडेर आसा। तो गोंयांत पावलो। सायकलीक बोर्ड लावपाक म्हूण गॅरेजींत आयलो खरो, पूण नावेलकार ते बरे कामाक आयिल्ल्या अमित सिंगाक तांणी हुनहुनीत येवकार दिलो, मजतय केली। गोंयच्यान अमित सिंग आतां मद्रास वतलो, त्या उपरांत कन्याकुमारीक आनी थंयच्यान परत आपल्या राज्यांत कोलकाता वतलो। गोंयचो बायक रेसर झबीर मुल्लान ताका येवकार दिलो। मैं कोलकाता से निकला हूँ। कोलकाता, दिल्ली, मनाली, लेह, लद्दाख, कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और अभी मैं गोवा में हूँ। कर्नाटक होकर आया हूँ। गोवा में मेरा 16 स्टेट है और अभी मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी। उसके बाद मैं कोलकाता, मतलब अभी मेरे को ऑल इंडिया ट्रैवल करना है। मेरा 95 डे हो गया है। गोवा के बाद मैं केरला जा रहा हूँ अभी। ओके। और एक भैया से मिला हूँ, इनका दुकान में मतलब ये बोर्ड बनाया हूँ एक तो, मतलब ऑल इंडिया टूर का। मेरा बोर्ड खराब हो गया था, ऑल इंडिया टूर के भैया से बोर्ड बनाया हूँ। अपने अंकल और भैया काफ़ी हेल्प किए मेरे को। और मतलब घूम तो रहा हूँ, सेफ सॉइल में लेके घूम रहा हूँ। मतलब जो मेरा बोर्ड में लगा हुआ है सेफ सॉइल, जो मैं केरला में कहाँ बाबा के रहते हैं साधु गुरु, उससे मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। क्या क्यों मिलना चाहते हो एक साधु सेफ का? सॉइल का मतलब मोटो उनका इंडिया में पूरा फैला के रखे हैं कि अपना देश का मट्टी बचाओ, मिट्टी बचाओ। उसका मैं पूरा जानना चाहता हूँ बाबा से। बाबा काफी इतना लोगों को जान रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और पूरा इंडिया में मैं घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कैसे कैसे लोग हैं। जैसे अंकल से मिले काफी अच्छे लगे, भैया से मिले काफी अच्छे लगे। कुछ लोग मतलब अच्छे भी मिलते हैं, कुछ बुरे भी मिलते हैं। अतिथी देवो भव अशें म्हणटात, पूण सगळेच जाण म्हणटात अशें ना। देखीक पुलीस फकत भारत भोंवून जाणा जावन घेवपाचो म्हण सायकलीची पेडलां मारीत भोंवडी काडपी अमित सिंगाची गांठ गोंय पुलिसा कडेनय पडली, पूण थंय तेका बाबड्याक वेगळोच अणभव आयलो। स्वभावादयेन ताची भेट नावेलेच्या कांय बऱ्या मनशां कडेन जाली। आयकात ताचो अणभव आनी अतिथी देवो भव खऱ्या अर्थान मानपी झबीर मुल्लाक। मैं स्टे करता हूँ मंदिर या पेट्रोल पंप। तो गोवा जो सिटी में नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ है, मेरे को पता नहीं है वो नॉर्थ में क्या बोलते हैं, तो मेन सिटी है नॉर्थ है। वो घर में मैं कल रात में आया तो मैं गोवा पुलिस से मैं हेल्प मांगा, तो गोवा पुलिस बहुत गुस्से में बोला मेरे को इधर नहीं रहने का जगह है क्या, मैं हॉस्टल खोल के रखा हूँ क्या। तो मेरे को बहुत रोना आया कल रात में। मैं काफ़ी रात तक मैं तो खड़ा था गोवा में, कहीं जगह नहीं मिल रहा था स्टे करने का। तो लास्ट में जाकर एक अंकल से हेल्प मांगे तो 250 रुपया मेरे को हॉस्टल मिला, तो मैं उधर स्टे किया हूँ। तो थोड़ा आप लोग मेरे को हेल्प करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं गोवा से सबसे हेल्प मांग रहा हूँ थोड़ा सा। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है सिंग अमित ब्लॉग, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लोगों को जानाइए कि मैं भी घूम रहा हूँ। 16 स्टेट मेरा हो गया, अभी कोई लोग जानते हैं। तो एक्चुअली पावलो आमच्या शॉपार एक कामा लागून तेका एक बोर्ड करपा आशिल्लो। तो बोर्ड आशिल्लो ऑल इंडिया टूर। हांवें चाललो ऑल इंडिया टूर तूं सायकलीचेर कसो करता। तर जेन्ना तेणें म्हाका एक्सप्लेन केलो की तो कोलकाताच्यान येयला, कश्मीर, दिल्ली सगळे भोंवून येयलो तो हांव अजब जालो। हांवें तेका सगळे क्वेश्चन केले, पावलो कसो, तुका कोणें फायनान्शियली हेल्प केला, कितें केला। तेणें बाबड्यान कितें सांगलें, तेका कांयच हेल्प ना, कांयच ना। आनी रावपाक कशें कितें काय विचारलें तर तो म्हणटा आपण रातचो केन्ना मंदीर नाल्यार पेट्रोल पंप खंय रावता, नाल्यार थोडे कडेन तर लोक रावपाक सुद्दां दिना, बसून सुद्दां हांवें रात काडला तशें सांगलें तेणें म्हाका। म्हाकाय बरें दिसलें ना। हांवें विचारलें तेका तो जेलो काय जेल ना, तेका च्या बी कितें जाय, कितें गरजेचें कितें आहलें तें आमी तेका दिलें। आनी आयज चड करून आयज हांगा रावपाक सांगलां तेका। आयज रातचो हांगा रावतलो आमी, हांव आनी म्हाजे फ्रेंड मेळून हेल्प करतले तेका आयज रावपाक लागून। आमी सायकलीचे इनिशियल तेका कितें कितें सर्विसींग जाय आशिल्ली ती आमी फ्री ऑफ कॉस्ट केला। आनी हांव आमचे गोंयकारां लोकां कडेन मागता की आमचे जायते ट्युरिस्ट फ्रॉम केरला, फ्रॉम कश्मीर जायते जाण बायक पास जाता गोंयांच्यान, हांगच्यानूच जाता। आनी तांकां हेल्प करपाचें। हेल्प म्हणल्यार फायनान्शियल ना जाल्यार एटलिस्ट तांकां उदक जाय, कितें जेवपाक जाय,
मातशें बरेपण आमचो कल्चर कितें गोंयाचो ते दाखोवपाक जाय आनी ते म्हणटा आनी तो भुरगो आतां एक बरो मोटीव घेवन चल्ला की तो सेफ सॉयल म्हणून गोंयांत आमची माती आहा देशाची तीच सेफ करपा जाय म्हणून. गोवा 365 खातीर नावेलीच्यान रमेश नायक रावत. पोर्टा कडल्यान शाराक जोडपी सडो हायवेचेर स्पीड ब्रेकर घालात. वास्कोच्या थळाव्यांनी मागला. वेगान धांवत येवपी वाहनाक लागून स्कुलाच्या भुरग्यांचे जिवीत धोक्यांत येवं येता अशें पालकांचें म्हणणें. ते संबंदांत तांणी उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदनय भेटयलां. वास्को सड्यावयले लोक म्हणटात हांगा हायवे आयला ताका आमी येवकार दितात, पूण नियोजन सारकें जाल्लें दिसना. रस्तो क्रॉस करपी भुरग्यांक तो धोकादायक जाला. जेटी आनी बोगद्यार वचपी मार्गय ह्याच हायवेक जोडला. वाहनां वेगान येतात, निदान 3 कडेन स्पीड ब्रेकर घालप गरजेचो. वास्कोकारांचें म्हणणें आयकात. एक आमचो हायवे हांगा जाला तो एक बऱ्याची गजाल आसा, पूण आमकां एक हांगा न्हू एसटी ब्रेक घालपाक जाय, कित्याक हांगा खूब एक्सिडेंट जावपाचो चड संभव आहा. हे वाटेन मुरगांव इस्कॉल, गव्हर्मेंट इस्कॉल सगळे भुरगीं वयतात, तांकां येवपाक हे धोक्याची गजाल आसा. तेन्ना हायवे जो आसा पळय तो भुरग्यांक आसपास करपाक सुद्दां मेळना. तेन्ना आमकां गव्हर्मेंटा कडेन मागता आमी आमकां हांगा एक एसटी ब्रेक घालपाचो. आयज आमी सगळ्यांनी मुरमुगांवचे कन्सर्न सिटीजन्स आहा तेंच्यांनी एक मेमोरंडम सबमीट केलेलो आहा अलॉंग विथ शांती मांद्रेकर, उद्धव पोळ, उमेश मांद्रेकर, सचिन भगत, राज, मागीर आमचो जय शेडगांवकर. आयज मेन म्हणल्यार सबमीट करपाचें कारण आमी आतां हायवे बांदला पळयता न्हू तेन्नाच्यान हांगासर जे पद्दतीन ओवरलोड गाडये आनी स्पिडीन गाडये वयता न्हू ल्हान ल्हान भुरग्यांक त्रास. भुरगीं शाळेन वयता आनी सकाळच्या टायमाचेर जाल्यार खूबच त्रास जाता आवय जेन्ना आपल्या भुरग्यांक घेवन शाळेन पावपाक वयता तेन्ना. सो कसलो अनर्थ घडोवंक जायना म्हणून आमी एकूच डिमांड केलेलो आहा की हांगा 3 जाग्याचेर प्रिन्स बेकरी कडेन, पेडणेकर सॉमील कितें आनी तेच्या मदीं जें जंक्शन आहा बोगद्यार वयता वाटेर हांगा 3 जाग्यांचेर स्पीड ब्रेकर हे कंपल्सरी जाय हांगासर. कित्याक सांग कितें अनर्थ घडोवंक जायना कळ्ळें तुका. सो कितें जावच्या पयलीं सरकारान हेचेर दखल घेवपाची. आयज डेप्युटी कलेक्टराक 24 तारखेक आमी सबमीट केला. हांव आशा धरता की ह्या 8 दिसां भितर हांगा स्पीड ब्रेकर पडटले म्हणून कितें आनी लोकांचें ट्रॅव्हलिंग सुरळीत जातलें म्हणून. हो जो हायवे जो आसा पळय हाचो एक बॉटल नॅक जाल्लो आसा. सगळे जे कोण येता पळय ते अरावंड 60-70च्या स्पिडीन ह्या बॉटल नॅकाचेर पावतात आनी हिंगा खंय तरी सेम आमी कट ऑफ करता जेटीक आनी बोगदा खातीर. सो तेका लागून हायवे ऑथॉरिटीन सगळ्या लोकांची सेक्युरिटी घेता आसतना सगळ्यात पयलीं हिंगा स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय आसलेलो. हे आमी सांगपाची कन्सर्न सिटीजनाक सांगपाची गोश्ट नासलेली. तेंच्यांनी स्वता पयलीं हेचे प्रिकॉशन घेवपाक जाय. कित्याक हिंगा बेसिकली लागीं 2 स्कुलां आसात आनी तेंची भुरगीं ह्या रोडान ट्रॅव्हल करतात. सो तेका लागून हांव हे कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन हायवे ऑथॉरिटी कडेन दोगांय कडेन मागता जाता तितके भितर न्हू बिफोर गणेश ओन्ली तेंच्यांनी हो हिंगा स्पीड ब्रेकर घालून इन्स्टॉल करचो. सो दॅट लोकांची चलता तेंची सेक्युरिटी ही खूब इम्पॉर्टंट आसा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो माले. गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय चिंचोणेचे इगर्जेक भेट दिवपाचो आसा. तांच्या भेटीचे तयारीचो नियाळ घेवपा खातीर चिंचणी देवसा पंचायतीन आमसभा आपयल्ली. तशेंच पंचायत एक शिष्टमंडळ तयार करतले आनी ते शिष्टमंडळ गांवाची समस्या राज्यपाला मुखार मांडटले. सरपंच वालेंटीन बारेटोन सांगलें. Honorable Governor is visiting our constituency and in his itinerary Shishini is also there. So आमगे चर्चा विजिट करपाक. सो आमचे कितकोन प्रिपरेशन करपाची ते आमाज सेट करपाक सगळे मिटींग आपयली. We have to give him a warm welcome, no? Plus आमगेले issues pertaining to our village. Since he is the head of the state, आम ताका दिवपा सोदता. किती इश्यू मोठे आमगेलो तो पंचायत घर आनी मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स आहा इतलो थिंग पेंडिंग आहा. because of lack of financial approval. So they आमचे नोंदणी मुखार हाडपाक सोदता. And we feel that it would be a good time आमगे हो project approve करून to see the light of the day. आमगे टमाटो जावपा जाय. लोकांक आख्या चिंचोणकारांक अपेक्षा आहा ते जावपाकूच जाय म्हण. दुसरो इश्यू म्हणटा आमगेलो अपग्रेडेशन ऑफ द एक्झिस्टिंग हेल्थ सेंटर. तेंय बी आमचे हितून आहा विलेजी कित्याक ते आतां प्लेस पावना ती. फॅसिलिटी बरी आहा देखून जायतो लोक येता. सो ती हेज्यान बरी इम्प्रूव जावची अशी आमची चिंचोणकारांची मागणी आहा. आनी सरावंडींग विलेजीस ऑल्सो. ST फंड ST आमचे 2 वॉर्ड आहा बट ST फंड आमकां केन्ना येवना. सो तोय मॅटर आमचे नोंदणी मुखार हाडले. सो सम एटलिस्ट अलॉट सम ST फंड टेक अप ST स्पेशल प्रोजेक्ट तोय आसतलो. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
दाबोळी वाठारांत फास्ट फूड रेस्टॉरंट, चायेचे गाडे आनी चिकन मटनाच्या दुकाना खातीर गरजेचे परवाने घेनासतना बेकायदेशीर रितीन वेवसाय करतात अश्यो कागाळी पावल्यो. त्या उपरांत सरकारी यंत्रणेन ह्या दुकानांची पळोवणी केली. नीज गोंयकारांची फौज ह्या संस्थेन चिखली पंचायतीन ह्या दुकाना आड कागाळ नोंदयली. तातूंतली 98% दुकानां बेकायदेशीर आसात. ह्या कागाळीच्या आदारान अन्न आनी वखदां प्रशासन, वजन माप खातें आनी चिखली पंचायतीन जॉयंट इन्स्पेक्शन घडोवन हाडलें. एक कंप्लेंट आयिल्ली फ्रॉम नीज गोंयकारा स्टेटिंग दॅट थंयसर भरपूर इलिगलिटीज चलता विथ रिस्पेक्ट टू कॉफी शॉप, चिकन, मटन शॉप्स ऑपरेटिंग इन दाबोली मंडळ चिकालीम पंचायत ज्युरिडिक्शन. सो त्या संदर्भात आमी आयज FDA तशेंच हेल्थ आनी पंचायत आनी लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट मेळून आयज आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाक वतले. जायती कंप्लेन येताली पयलीं. सो मागीर ती चड येवपा लागली की इलिगल शॉप चलताय म्हण थिंगा विदावट लायसन्स एवरीथींग, ट्रेड लायसन्स ना, थोड्यांक लायसन्स ना, एक रिन्यू केलें कितलीं वर्सां. सो ताका लागून फाटीं एका आमी इन्स्पेक्शन गेल्लें. सो आज आमी तें जॉयंट इन्स्पेक्शन केलां अलॉंग विथ FDA आनी हेल्थ, सो अलॉंग विथ द पुलीस पर्सनल ऑल्सो. सो ते दिसा आमी मेळ्ळी कितें 50 to 60 शॉप इलिगल, completely illegal. तितूंतली 98% इलिगल विदाउट लायसन्सीस. सो आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करून गेलाय. सो ती उरलें ती शॉपां आज आमी इन्स्पेक्शन करतात. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो माले. डेम्पो विजन हॉस्पिटॅलिटीन इंडियन रेड क्रॉस असोसिएशनाच्या जोड पालवान स्वातंत्र्याच्या 75 वर्साचो उगडास करून रक्तदान शिबीर घडोवन हाडलें. ह्या रक्तदान शिबिरांत 40 वयर रक्तदात्यांनी वांटो घेतलो. पळयात. Today's event, we got very good response. So many people, around 40 people so far, they have donated their blood. And it's a good thing because as you know, by donating the blood, they are not just saving one life but 3 to 4 lives. Then there is no replacement. As you know, you cannot manufacture the blood. So blood you get only by donating. And it saves not just one life but 3 to 4 lives. So I request everyone should come forward and they must donate blood and save their lives. Vision Tempo as an organization is committed towards a social cause, and the best thing which we thought was to conduct a blood donation camp where our team members could come and donate blood. It's a matter of privilege that we as a team feel that this activity will benefit citizens and we would be the reason for somebody's existence. So that was one of the reasons why we decided to have this camp. Also, we wanted this camp to coincide with the 75th year of India's independence, and one of the reasons why we decided that we would have it during the month of August, and we chose this date. आयचे चढावत तापमान 30 डिग्रीच्या लागसार उरतलें. देखून कांय कडेन वत जाल्यार कांय वाठारांनी हलको पावस अणभवपाक मेळटलो. जाणटे ताका माकडाचें लगीण म्हणटाले. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 5 दिसांक राज्यांत हलको पावस झडटलो. अरबी दर्यांत वातावरण शांत जाल्ल्यान आयज बोट मालकांक खाशेली शिटकावणी ना. आयचें उणें तापमान 24 डिग्री उरतलें. सांजवेळार कांय वाठारांनी पावस पडटलो. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.